नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. नामनेचो मनीस हक्क ॲक्टिव्हिस्ट आदोगास सतीश सोनक संवसाराक अंतरलो. कोर्टातूच काळजाचो खर आताप. गोयच्या मनीस हक्क आनी सामाजीक चळवळीक मोठो धपको. नॅशनल रँकात गोय विद्यापीठ कित्याक घसरलें? कुलगुरू म्हणटा अभ्यास चल्ला. HRD मंत्री जावडेकर म्हणटा नो डिटेन्शन पॉलिसीन शिक्षणाची वाट. गुजरात हेम्पो कॉलेजीचो नवो कॉमर्स इकॉनॉमिक्स कॅम्पस. गुजरातांतल्यान म्हापशा पेड्या आयिल्ल्यो 900 किलो सुक्यो शेवयो FDAन केल्यो जप्त. वजन माप खात्यान 2000 स्पीड गव्हर्नर नोटी मेजपाची मशिनां केली जप्त. म्युटेशनात 3 महिन्या भितर 10,000 केशी तडीक लावन खासा मोहीम. जिल्लोधिकारी हाताळटलो लोकांच्यो कागाळी. रेव्हेन्यू मिनिस्टर म्हणटा काम करपाचें ना तांकां VRS. कुडका सांतान चर्ची कडेन आर्किटेक्चर कॉलेजीच्या मिनी बसीक ॲक्सिडेंट. 20 भुरगीं आनी बसीच्या ड्रायव्हराक लागला मार. देवणेर ब्रेक फेल. वेळ बरो म्हूण भुरगीं साल्वार. चौसष्टावे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जाहीर. गोयचे के सेरा सेरा कोंकणी कॅटेगरीत बेस्ट फिल्म. नॉमविचर कॅटेगरीत गोयचो युवा फिल्म मेकर आदित्य झांबळे बेस्ट डायरेक्टर. आणि भारताचे अंडर-17 फुटबॉल टीमीचे तयारीचेर हेड कोच लुईस दे मातोस 37 आता पोर्तुगालात प्रॅक्टिस मॅच खेळपाचेर भर. नामनेचो मनीस हक्क ॲक्टिव्हिस्ट आदोगास सतीश सोनक 59 वर्सांचेर संवसाराक अंतरलो. पणजे कोर्टातूच ताका सकाळी काळजाचो खर आताक आयलो आनी उपचाराक बांबोळी मेडिकलात शिफ्ट करचे पयलीं ताचो स्वास बंद जालो. प्रामाणीक ॲक्टिव्हिस्टांक तशेंच गोंयची एकंदर मनीस हक्क आनी सामाजीक चळवळीक हो मोठो धपको. ताच्या कुडीचेर निमणे संस्कार शेनवारा सकाळी 10 वरांचेर सांतिनेज जातले. मांडवीतले कसिनो सावन खासा भुरगीं, पीडित, अपंगूळ, तृतीयपंथीय ते गरीब आनी निरंकालचे आदिवासी माकडमारेचे परिस्थितीक वाचा फोडपा मेरेन सतीशाचो सामाजीक वाव. सतीश ॲक्टिव्हिस्ट तसो मिडियाकूय लागींचो. ॲक्टिव्हिस्ट ॲडव्होकेट सतीश सोनक संवसाराक अंतरलो. कोर्टात आसतना सतीशाक काळजाचो खर आताक आयलो. GMCत व्हरचे पयलींच प्राणज्योत पालवली. गोयचे मनीस हक्क सामाजीक चळवळीक मोठो धपको. सतीशान मरणा उपरांत सुद्दां समाज सेवा सोडली ना. तो अवयव दान करपाचो आशिल्लो. शुक्रारा मरणा उपरांत ताचें नेत्रदान जालें. रोटरी गोवाचे आय बँकेत सतीशाचे दोळे सांबाळून दवरल्यात. ताचे कुडीचेर निमणे संस्कार शेनवारा सकाळी 10 वरांचेर सांतिनेज जातले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नॅशनल रँकिंगात गोय विद्यापीठ 64व्या नंबरार घसरले कित्याक ताचो अभ्यास चल्ला. गोवा विद्यापीठाचो कुलगुरू उलयलो. घडये फॅकल्टी जाय तितली आसल्यार वयलो रँक मेळपाचो म्हणूनय तो उलोवन गेलो. गुजरात हेम्पो कॉलेजीच्या नव्या कॉमर्स इकॉनॉमिक्स कॅम्पसाचे उक्तावण सांजे जालें. उक्तावणाक केंद्रीय HRD मंत्री प्रकाश जावडेकर आनी मुख्यमंत्री पर्रीकार आशिल्ले. नो डिटेन्शन पॉलिसीन शिक्षणाची वाट लायली म्हूण जावडेकर उलयलो. केंद्र सरकार खंय शिक्षण हक्क कायदो बदलपाचो आसा. Actually, anybody who knows about proportions and ratios knows that 20 out of 233 is really 62 out of 724. So we should have been at 62 given the expansion. We are at 64. I've noticed that there are 5 universities that were behind us last year that are now ahead of us. And I've actually set my IQAC folks to really go and look at this whole issue and to figure out what is it that they have done, in what way have their rankings changed over the last 12 months, us relative to them, what is it that we could perhaps do better. One of the other things, of course, that we need to be doing in Goa University is filling up our faculty vacancies.
We're about 44% vacancy at the moment, which is of course huge. So if we had double our faculty strength, obviously we would have double the performance. मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा शिक्षण खात्यात 30% बजेटाचे पण कोणाक दिल्यार पसून नाका. पण बाबा नजर सर जाहीररित्या सांगले की शिक्षण खातें कोणाक दिवं नाका. हांव जाहीररित्या बाबाक सांगूंक सोदता शिक्षण खातें कोणाकूच नाका. बट वेन आय डिस्कस्ड विथ एवरीवन, while education is almost 30% of the budget and more than 40% of the manpower employed by Goa government, directly or indirectly, not a single person wanted it. Probably because it's a department where you have to carry the burden and there are no much development avenues available. शिक्षण मळार फुडल्या कांय दिसांनी नव्यो सुदारणा करपाचो विचार आसा म्हूण HRD मंत्री प्रकाश जावडेकर उलयलो. 8वी मेरेन नो डिटेन्शन पॉलिसीन शिक्षणाची वाट लायली म्हूण ताणें विशय काडलो. आतां केंद्र सरकार शिक्षण कायदो बदलपाचो आसा. There is a continuous evaluation, but there is no stopping students anywhere, and he will be promoted till 8. And therefore, what you find is the 6th standard student can't do maths of 3rd standard, and 7th grade student can't read 4th standard. With the demand of many states to allow detention somewhere, because otherwise everybody goes up to 9th, and then 9th there is a great dropout because nobody has learned for 8 years. We can't waste our generations like this, and therefore we have decided that we will allow states to decide to detain the students after giving fair chance at 5th and or 8th. And what that will mean, that he will be assessed first in March, and then again in June he will be given another chance. And even if he fails in second chance also for remediation, that means he needs really going back and learn again, and therefore he can be detained. बाबा देपो कुजिराचे कॉलेज प्रकल्पाचेर उलयलो. This is truly an emotional moment, personally for me and for all of us at Dempo Charities Trust, as it takes me back to speculating on what it must have been like for Goans over half a century ago to be without an opportunity to pursue higher education, not only in the field of commerce, but many other sciences and arts. The Srinivasa Sinai Dempo College of Commerce and Economics was the second college in Goa after the Dempo College of Arts and Science. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. पालिका पंचायत वाठारांतली हजारभर बार्रां 220 मिटराची सूट मेळिल्ल्यान साल्वार. एक्सायजान तांचे लायसन रिन्युअल खंय सुरू केलां. लिकर ट्रेडर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष दत्तप्रसाद एक्सायज कमिशनराक मेळ्ळो. दिवचलचो बायपास डिनोटिफाय केल्लो आसतना तालुका समितीन थंयची 20 बार्रां बंद करूंक लायली. ती गजाल ताणें कमिशनराक दाखयल्या. कमिशनर मात सध्या कांय उलोवंक तयार ना. फाल्यांच्यान आमची एक अरावंड 1000 लायसन्सीस रिन्युअलाचो जो प्रोसेस आसा तो चालू जातलो. होलसेल लायसन्सीस विल बी इमिजिएटली रिन्यूड फ्रॉम टुमोरो मॉर्निंग ऑनवर्ड्स. आतां एक्सायज कमिशनर इज ड्राफ्टिंग हिज लेटर्स फॉर द पीपल हू हॅव गॉट रिलीव्ड फ्रॉम दॅट 220 meters रूल. ही हॅज डायरेक्टेड ऑल हिज इन्स्पेक्टर्स ऑल्सो की फाल्यां सांज पर्यंत म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक चलन्स फॉर पेमेंट आमची मेळपाक जाय, मॅक्सिमम बाय मंडे, बिकॉज सॅटर्डे एंड संडे इज अ नॉन वर्किंग डे. दिवचलचो बायपास डिनोटिफाय केल्लो आसतना तालुका समितीन थंयची 20 बार्रां बंद करूंक लायल्यात. कमिशनरान खंय ही चूक मान्य केल्या. तशेंच आमी एक तांच्या नजरेन हाडलें की बिचोले सिटी जी आसा, बिचोले सिटीक एक बायपास आसा आनी जो PWDन खूब पयलीं डिनोटिफाय केल्लो भितरलो रस्तो, म्हणजे बिचोले मार्केटांच्यान जो रस्तो आसा तो डिनोटिफाय केल्लो, आनी तांकां पळय जें PWDन क्लॅरिफिकेशन दिल्लें ताजेरूय बीन तांच्यांनी क्लियर मेन्शन केल्लें आसा. ही हॅज चॅक्ड ऑल हिज फायल्स आनी दीस इज गिवींग डायरेक्ट रिलीफ टू अरावंड 20 odd outlets in Bicholim. We have also given him the copy of the letter which the PWD has given, that a bypass is a state highway. The internal road of Bicholim city has already been denotified much before all this process had started. Whereas jenna तांच्यांनी measurement केल्लें, they had measured from the internal road, which is not at all a state highway. So he has accepted that की जी पळय तालुका लेवल टीम कॉन्स्टिट्यूट केल्ली तांच्यांनी मिस्टेक केल्ली आसा
आनी हाजो आतां डायरेक्ट फायदो ताणें सांगला की हांकां बेगिना बेगीन कशी तांची लायसन्स रिन्यू करपाक दिवपाची ताजो प्रोसेस इनिशिएट करता म्हणून. सो बिचोले शहराचो एक मोठो जे तांकां त्रास जाल्ले तातूंतल्यान तांकां एक ही मुक्तताय मेळिल्ली आसा. कितली लायसन्स आसा सादारण बिचोले? एक अरावंड 20 लायसन्सांक डायरेक्ट रिलीफ मेळटा. कितकी आसा बिचोले टोटल? 50. हय, एक 50 लायसन्स आसा बिचोले टोटल. भितर हीच तांची पळय जी मिस्टेक आसा ही तांच्यांनी मान्य केल्ली आसा आनी हातूंतल्यान डायरेक्ट एक 20 आउटलेटांक रिलीफ मेळटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.